मुखाच्या बाबयनीनो आमच्या जिणेंत जायते व्यक्ती जायते सांत आमच्या आत्मे जिणेक आकर्शीत जातात आनी तशेली भोव आकर्शीत साधारण मठाच्या आमच्या जिणेंत म्हळ्यार हांगेरची राणी एलिझाबेथ ती 26 वर्सांच्या प्राय देवादीन जाली. ह्या संवसारांत ती 26 वर्सां मात्र 20 आनी 4 वर्सां मातची जियेली आनी तिच्या मोठव्या जिणेंत तिचो देवाते आसलो मोग मनशाचो हुस्को तो अपरिमीत. ती जेजू कुर्सार उमखळटना ते पिंतूर पळोवन ती राया कडेन तिच्या न्हवऱ्या कडेन राया कडेन विचारता, आमी राणी आनी रायांनी पवित्र देव मंदिरांत आमी मुकूट दवरून आमचें मुकूट दवरनो आमी राय आनी बसता रायांचो राय तसो मुकूट केलो कांट्याचो मुकूट दवरला देखून आसतना म्हाका परमिशन दी इगर्जे भितर येतना म्हजो मुकूट काण जेजूच्या पांयां ताळो दवरूंचो परमिशन दी म्हूण खवले जेजूच्या मोगान ती बरली. तिचो हंगेरीची राणी एलिझाबेथीचो आत्मीक डिरेक्टर जावन आसलो एका पुजीन याजाक ताच्या बुकान बरयता तो तिची जिणी आनी राय तिका परमिशन दिता कित्याक म्हळ्यार रायांचो राय कुर्सार आमचे पासत कांठ्याचो मुकूट तो वोवन आसतना ते कांठ्याचो मुकूट घालून आमकां देख दितना आमी वज्रांचो मुकूट आमच्या माथ्यार दवरून ताच्या मुखार बसचें हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें म्हाका जायना म्हणटा ती म्हाका आटापूंक जायना म्हणटा. मोगाच्या न्हू आनीक तिच्या जिणेन काले म्हळ्यार तो आत्मीक निर्देशक तिचो आत्मीक डिरेक्टर बरयता निमाण्या शुक्रारा ती आल्तारी लागीं येता आनी आल्तारीर वस्तुरां पुरा निमाण्या शुक्रारा आल्तारीचीं वस्त्रां ती काडटात आल्तारीच्या लुगटांक काडटात आल्तार खालीत आसा आनी त्या खाली आल्तारीर ती दोनूय हात दवरता आनी परमान करता जेजू आज आल्तारीर कितेंच ना कितें म्हळ्यार तुज्या आंगारी कांयच वस्तूर ना तुवें सगळीं सणलां आमच्या मोगा खातीर बापाक तुकाच तुवें बापाक समर्पितलें आसतावन तुवें कितें सांडलां वो संवसाराचो आडांबरा हांवें सांडूंक म्हाका कृपा दी आज हांव निचोव करतां तुवें कितें आमकां संवसारान सांडूंक सांगलां आनी कितें आमच्या काळजान धरूंक सांगलां तें मात आसतावन धरता म्हणटा आनी ती संपूर्ण तरान ती त्या दिसा न्हू ह्या संवसाराक पाठ करता जेजू ती फूड करता संवसाराचो आडांबार संवसाराची दौलत संवसाराची बोदीक ती सगळी पाठीन दवरता आनी तेन्ना तिचो न्हवरो तो झुजांत सरता देवादीन जाता आनी त्या क्षणान ती म्हणटा हांव आतां ह्या रावळ्याराक आयलीं जाल्यार ह्या रावळ्यारां हर एकली म्हजो मोग करतात हर एकली म्हाका व्हडा मानान आनी गौरवान लेखतात देखून हांव ह्या रावळेरांत ह्या पॅलेसांत आनी हांव रावण जाल्यार हांवें आंगवण केल्ली देवाक हो संवसाराचो आडांबार संवसाराचे माय मोग हांव उणो करतां आनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता म्हणून त्या क्षणान ती येता तिची आशा देवाच्या कुशेक हांवें घाल जायचें म्हणून त्या आत्मी डिरेक्टरा लागीं तो सांगता आनी आत्मी डिरेक्टर सांगता ही म्हाका खुशी ना तुवें करचें म्हणून ती विचारता म्हाकाय एक थंय ह्या जाग्यार आत्मीक वडील खंय रावता पळय ताच्या लागींच ती एक आस्पत्र बांदता आनी त्या आस्पत्रेंत पिडेस्तांव दवरूंक देखून तो आत्मीक वडील तिका परमिशन दिना थंय तो म्हणजे म्हाका खुशी ना तुवें हांगा बांदची म्हणून ताच्या लागीं परतता ती मागीर राणयेच्या विरोध वचूं जो म्हणून तो जायत म्हणटा आनी थंय ती आस्पत्र बांदता व्हडली आस्पत्रेंत कठीण पिडेचे मनीस ती आसात आनी ती हांगा तिच्या रावळेरान तयार जाल्ले उंडे व्हरून तीच एक बकेट तो बास्केट ती काण येता उरले तिची सांगाती आसली सेवाक काण येतात आनी थंय व्हरून ती वांडटा आनी कोणाक पळय थंय कठीण पिड्येंत आनी कठीण खोडाच्या पिड्येंत सोसूंक जायनासतना थंय तोलो एक त्या कठीण परिस्थितींत आसच्या लोकां लागीं दुसरें वचोंक जायनासल्या कडेन कठीण एक पिडये वरवीं आंग कुसल्या वरवीं आमची घाण आसल्या कडेन कोणी वचनासल्या कडेन उंडे तितले व्हरून ती दिता तांकां वखदां ती व्हरून दिता तांकां गुळयो आनी ती तांची साखरी करता आनी तिका राय सरिल्ल्या वेळार रायाचो संबंदी आनी एकलो पाठार बसता
आनी महाराजा जाता तो महाराजा जाल्ल्या वेळार एका घरांत ते भायर घालतात, रवळ्या रातावन भायर घालतात. ही तिच्या भुरग्यांक खाणोवन राजकुमारींक खाणोवन ती भायर येता, रस्त्यार येता. एका भाड्याच्या घरांत ती रावता. तिचें आसलें सगळें विकून ती दुबळ्यांक गतांतल्यान दिता. मरतना तिचें कितें आसा गी तें सगळें ती हेरांक दिता आनी ती मागोवन हाडटा तिच्या भुरग्यांक मात्र न्ही, दुसऱ्यांक दिवंक, गरजेवंतांक दिवंक. मरतना वतमी वडील तिच्या लागीं येता. मरतना निमाणे तिचे घडये, तिच्या डेथ बेड म्हणटा हांव, मरणाच्या त्या अंथरुणार ती आसतना वो लागीं येता. त्या वेळार ती म्हणटा देवान तिचे दाखयली कृपा, देवान दाखयली काकूळट, देवान तिका दाखयलो विश्वासी मोग, देव तिच्या सांगाता देवाचें आजारपण ती वाखाणटा. आनी सरमावर त्या याजकान सांगलें देवाचें उतार घडये 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 ती सांगता. कितें पुरो सरमावन तिणें आयकलें. ह्या सरमावन तुमी अशें सांगलें, ह्या इतारा अशें सांगलें, जेजुऱ्याच्या फेस्ता दिसा तशें सांगलें, तुमी निमाण्या शुक्रार अशें सांगलें, निमाण्या ब्रेस्तार अशें सांगलें म्हूण सरमावन आयकल्यो सगळी विशय ती त्या वेळार उडासा काडटा आनी याजका लागीं शॅर करता. आनी याजक निमाणी सांगता तुजें आसलें पुरो कोणाक गी म्हूण. तें आसलें म्हजें न्ही, तें दुबळ्यांचें. हांव हांव मरच्या पयलें तुमी सगळें तें वांटिजें म्हणटा आनी हांव म्हजें कितें आसा गी तें तुमी सगळें हेरांक दिजें म्हणटा आनी ती प्राण करता. मगाच्या भाव भयणीनो, आमकां खबर ना की आमकां मेळ्ळे अवकाश कशे घडचिता म्हूण. हंगेरीची राणी एलिझाबेथान तिका देवान दिल्ले अवकाश देवाच्या मोगाक, देवाक महिमा दिवंक आनी हेरांक गरजेवंतांक पावोवंक मेळ्ळे अवकाश तिणें एक्के सोडूनात. राणी जाल्यार दुबळ्यांची सेवा करचे अवकाश मेळ्ळ्या वेळार, पिडेसांचे साखरी करचे अवकाश मेळ्ळ्या वेळार हे कित्येक अवकाश हांवें विबाडून नजो. दी ऑपॉर्च्युनिटी आय शूड नॉट वेस्ट. निर्पळ जावन नजो म्हूण आपणा मेळ्ळे सगळे अवकाश ती दुबळ्यांच्या सेवेक ती वापरता. देखून ती आमकां सगळ्यांक ही मोगाची. हंगेरीची राणी एलिझाबेथ ती महाराणी ती सांत जाता. सांत एलिझाबेथ हंगेरीची राणी. देखून मोगाच्यानो आमकां मेळ्ळे अवकाश आमी गळसितावंगी, बऱ्याक गळसितावंगी म्हणलें आमकां एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आसलें. आमी नवी शेटांत आसतना आमी भरती 12 वरां बेल जातालें. ताच्या वेळार आमी सगळ्यांनी छाप लावन येवंक आसलें. आमच्या आल्तारीर व्हडलो कुरीस, बरो सोबीत कुरीस, तो आदल्या फादराबांनी कांय फ्रेंच फादराबांनी कडलो कोणना, तो भारी एक सोबीत कुरीस नवी शेटीचो. ताका पळोवन हर एका दिसा 365 days दिमी घालून आमी ताका पळोवन तें रुपणें म्हज्या मतीन दितलें गेलां गे. आतांय म्हाका उडास येता. त्या खुर्साचें रुपणें म्हज्या दोळ्या मुखार येता. पळोवन तें इम्प्रिंट जालां मतींत. उडासा काडल्या कडेन कूडलें येता. देखून त्या खुर्सा मुखार आमी दिमी घालूंक आनी खुर्सा पळोवन म्हजें एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस, म्हज्या अंतस्करणाची तपासणी, अंतस्करणाची जडटी म्हणटा आमी तपासणी करूंक. तपासणी एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स, अंतस्करणाची तपासणी, अंतस्करणाची जडटी करूंक. नवी शेटांत हर एकल्यांक 15 मिनटां करूंक. 12 जावन 15 मिनटां म्हणसर दनपारांचें एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. 12:15 आमचें मिड डे प्रेयर सुरू जाता. ताच्या पयलीं म्हाका मेळ्ळे अवकाश, देवान दिल्ले अवकाश हांवें बऱ्या गळसिल्यात की ह्या ते होगडायल्यात, निर्पळ केल्यात. हेरांक जेजूची वळख दिवंक, हेरांक बरें करूंक, हेरांची सेवा करूंक, हेरांक कुमो करूंक विचारल्या वेळार हांवें तो अवकाश गळसिला गी. हेरांकचें तें भावार्थ बांदून हाडूंक, हेरांक उत्तेजन दिवंक, हेरांक धैर्य दिवंक, हेरांचे बें पयस करूंक, हेरांची बेजार हेकडूंक म्हाका मेळ्ळे अवकाश हांवें गळसिल्यात की म्हणून एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. हांव जेजू लागीं कितलो आयलां, बरें गूण सुगुणांनी जेजूक हांवें प्रतिनिधिसिलां गी म्हणलें तपासणी करूंक. हर एका दिसा 15 मिनटां दिमेर पडोवन हर एकलोय सुपिरियरी हर एकलो दिबे घालताले. देखून आमी मस्त जावन 12 जण नॉवीस आनी तेदा तितले इल्ले 6 जाण आमचे पोस्टलॅन्स आसले, सगळे दिमी घालून देवा मुखार देवान सेवा करूंक थांक दिल्या, एबिलिटी टू सर्व आमकां हर एकल्यांक दिल्या. आतां आमी ती गळसितावंगी म्हणून म्हाका केदाळे उडास येवचो. एबिलिटी म्हणटाना देवान आमकां सेवा करून थांक दिल्या म्हणटाना म्हाका विनीबायेचो उडास येवचो. विनीबायेक तिच्या घरा एक कूस नासलो
आरमारता म्हणटा आमी कुसनातलें स्ट्रोक म्हणटा आमी स्ट्रोक जाल्ली थंय तिची माय सासूमाय आसली आनी तिचो मांवूय पिडेस्त तो इकोलोग पिडेस्त दोगांय कितलीं वर्सां ती आसलीं पिडेस्तांव तिका एक स्ट्रोक जाल्यार मस्त वर्सां जियेली अंतोळणार कित्याक म्हळ्यार तितली बरी सुणेन सेवा केली साखरी केली आनी तिका म्हणून हें तुका जाता गे म्हणून जाता गे म्हणटना तवळ तवळ तो मांवूय पिडेस्तातलो तवळ 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 मांव पिडेस्तातना तांकां दोगांयकी सांबाळचें कशें गे म्हूण देखून म्हाका थांग तामसर करता फादर देवान थांग दिल्या करता देखून देव थांक दिता म्हूण तिचे हांव शिकले आमी देवान थांक दिता तामसर करता म्हणून देवान थांग दिता तामसर करता म्हणून देखून तिणें गऱ्याक कामाची टिचर जावन आसली गऱ्याक चडून दवरलें सकाळीं पांचार उठोवन सगळ्यांक रांदून तांकां नाळम सकयल रेडी करून ती येतली सांजेर येताना ते कामाचेर उदक तयार करतली न्हाणयतली तांकां सांगता दोगांयक न्हाणोवन ती बेड्डार घालतली तांकां देखून देवान थांक दिता म्हणसर हांव करता देवान थांक दिल्या करता म्हणटाली देखून देव थांक दिता देव आमकां आमी कितें आसा ताका पळयचें आमचें तें देवान दिल्ली थांक आसा त्या थांकीक पळयचें आमी हेरांक ना म्हणच्या पयलें देवान म्हाका थांक दिल्या गे म्हूण पळयचें म्हजी थांक पळयचें म्हजी एबिलिटी गॉड गिवन एबिलिटी पळयचें मागीर हांवें प्रतिक्रिया दिवचें एक परिस्थिती येताना देवान म्हाका थांक दिल्ली आसा गे म्हणून कितें ना ताचेर हांवें कांय चिंता करिनाये आसल्या देण्यांक विश्वासी रावचें फेथफूल टू द गिफ्ट्स गिवन टू अस तेन्ना तेन्ना जर तर म्हाका देवान थांक दिल्या वॉट यू डोंट हॅव डोंट वरी अबावट इट देखून आपयल्याक देवान तुका आपयल्याक आसल्या देण्यांक विश्वासी रावल्यार जेजू म्हणटा फेथफूल म्हणटा म्हाका विश्वासी आनी बऱ्या सकरा म्हणटा गूड एंड फेथफूल सर्वंट म्हणटा आयच्या त्या मनशांक तांकां कितें देणी देणयान दिल्यांत ती आसात ती ते देणयान दिल्ले देणी ती वायवाटा घालतात आनी दोड्यांक करतात त्या क्षणांत दणी येता आनी म्हणटा विश्वासी आनी बऱ्या सकरा तें तांकां आयको मेळटा विश्वासी आनी बऱ्या सकरा म्हणल्यार आयको मेळटा देवान आमकां दिल्या अवकाश गळसून आमी अवकाश गळसिल्यात की या ना हे देवान दिल्या अवकाशांचेर आमी एक बरी आज नियाळ करया देव म्हाका म्हणत की विश्वासी आनी बऱ्या सकरा बऱ्या आनी विश्वासी सकरा हे म्हज्या संतोशांत हे म्हज्या वैभवांत हे म्हज्या शांती समाधानांत हे संतोशांत भागीदार जा म्हणत की म्हाका ते आयको म्हाका मेळ्ळात की विश्वासी आनी बऱ्या सकरा आयको मेळ्ळात की हें अजाप आयकोवचें म्हज्या जिणेंत घड्यात की आत्मीक मोगाच्यान आमच्या जिणेंत आत्मीक नियम आसात दैवीक स्पिरितान बरयल्ले नियम आसात आत्मीक नियम आनी मनशाचो स्पिरीट सांगाता काम करची तो म्हण देवाचो स्पिरीट आनी मनशाचो स्पिरीट सांगाता काम करची थोडी नियम आसात ताका आत्मीक नियम म्हणटा देवाचो स्पिरीट आनी म्हजो स्पिरीट सांगाता काम करता देखून तें पळय देवाचो स्पिरीट आनी म्हजो स्पिरीट सांगाता काम करल्यार नेगेटीव परिणाम पडटा देखून देवाचो स्पिरीट आनी म्हजो स्पिरीट सांगाता काम करच्यो वाटो आसात त्यो वाटो हे नेगेटीव परिणाम म्हजे जावन काडटात ही नियमां ओप्पाल्यार आत्मीक नियमां ओप्पाल्यार व्यक्तींक स्पिरीट आदार दिता स्पिरीट बळ दिता स्पिरीट थांक दिता विनीबायक थांक दिल्ल्या बरी फादर आल्फ्रेड रोचाक जायते कडेन लोकांची सेवा करूंक फादर आल्फ्रेड रोचाक देवान थांक दिल्ली तो म्हणटालो देवान थांक दिला म्हणसर हांव करता म्हणून फादर युजीन रेबेल्लो फादर पॅसिफिकोस फादर फिलीप नेरी आनी इतलें बरें करूंक तांणी आत्मीक नियमां पाळ्ळी तांकां देवान थांक दिली ती थांक हांवें हेरांक दिजें म्हणलें आत्मीक नियम देखून आत्मीक नियमा लागीं सहकार दिल्यार कॉपरेट केल्यार तूं वाडटाय आनी बळादीक जाताय ती निराकरशिल्ल्यार तूं बुडताय देखून आज आमी नियाळीचे ही वोपार वाचतना ताल्यांताची वोपार वाचतना हांव देवाच्या स्पिरिटा लागीं देवान दिल्ली नियमां आत्मीक नियमां लागीं कॉपरेट करन देवाच्या स्पिरिटा लागीं कॉपरेट करन हांव आज वाडलांगी वाडत वेतांगी ह्या देवाच्या स्पिरिटा कॉपरेट करिनासतना हांव निराकरसून हांव बुडोवंक लागलांगी म्हणून ताल्यांताची वोपार ह्या नियमां विशींत आसा आज आमी आयतारा दीस वाचता ही ताल्यांताची वोपार ह्या नियमां विशींत आसा ती
कोण पळय अत्मीक नियमा लागीं कॉपरेट करता, अत्मीक नियमा लागीं कॉपरेट करता, तो सेवाक बेनिफीट जोडतात, ते एन्जॉय करतात, बेनिफीट एन्जॉय करतात, बेनिफीट जोडतात आनी बेनिफीट एन्जॉय करतात. ती अत्मीक तालेंता निराकरशिल्लो तो कश्टाता, निराशा भोगता निमाणें, निराशा ताका निराशा लागून आसा, तो निराशेन बुडता, तो उरले दोग वाडटात, संतोशान वाडटात, बेनिफीट एन्जॉय करतात आनी ते वो निराकरशिल्लो देवाचे तालेंता निराकरसून दवरिल्लो मनीस तो कश्टांत बुडता, निराश भोगता. स्पिरीट देखून देवा दिल्ल्या देणें वर्तें देणें आमकां स्पिरीट आमी कशें साकार दिता. ही वपार आमकां ही वपार एक आमकां त्या विशयांत एक झळक आमच्या जिणेचेर घालता. देव स्पिरीट दिता, देव सेल्फ डोनेशन. देव दिव म्हळ्यार कोण? हांवें केदाळे देव म्हळ्यार सेल्फ डोनेशन, ताकाच दिवचो, ताकाच सेल्फ डोनेशन सैमासो, तो दिवच्या सैमासो, ताचें सैमत दिवचें दिवचें दिवचें. देवाचो स्पिरीट घेतिल्ल्यान मनशान साकार दिल्यार ताका उत्तेजन मेळटा, तो हेरांक दिता. देवाचो स्पिरीट घेतिल्ल्यान मनशाक साकार दिल्यार ताका उत्तेजन मेळटा. देवाचो स्पिरीट आमी हेरांक दिल्यार त्या मनशाक, त्या भुरग्याक उत्तेजन मेळटा, ताका धैर्य मेळटा. तो हेरांक दिल्ल्या बरी म्हजे थंय देवाचो स्पिरीट सडटा आनी वाडटा म्हजे थंय. देवाचें देणें तो स्पिरीट आमकां, अत्मीक स्पिरीट आमकां फ्रीली मेळ्ळा, देखून आमी फ्रीली तो हेरांक दिजे. अशें केल्यार आमी ताका भोगतांव, आमी त्या स्पिरिता भोगतांव आनी आमकां भोगतागी आमचो स्पिरीट आमकां मेळ्ळो, स्पिरीट आमचे थंय वाडला, सडला, सडीत जाला, चड आनी चड भरला. तो आमचे चड थंय सडताचें आजारपण आमी भोगतांव आनी हेरांक दिवंक उर्बाय आमकां सडटा. स्पिरीट दिल्ल्या वेळी तो डबल जाता स्वाय, तो उणो जायना. स्पिरीट आमी कोणाक दिता म्हळ्यार तो डबल जाता, दोडतो जाता, दोडतो जाता, वर्तो जाता, तो वाडटा, सडटा आनी वाडत येता, सडोंक येता तो. आनी तशें जावंक आमकां जबाबदारी आमची सडटा. स्पिरीट आमचे थंय डबल जाल्या वेळार ताका दिवची जबाबदारी आमचे थंय सडटा. देखून आमी हेरांक देवाचो स्पिरीट दिल्ल्या वेळार जबाबदारी आणखी चड जाणांक हांवें दिवंक आहा म्हणून जबाबदारी सडटा आमचे थंय. दीस इज द प्रोस ऑफ स्पिरिच्युअल एन्जॉयमेंट. तो दिताना, स्पिरीट दिताना, हेरांक दिताना आनी तांचे थंय वाडटाना आनी म्हजे थंय वाडटाना द प्रोसेस बिगिन्स, द प्रोसेस ऑफ द स्पिरीट ऑफ एन्जॉयमेंट. म्हजो एन्जॉय करचो स्पिरीट म्हजे थंय सडटा. थोडे मागण्याचे मनीस आसा, तांचो स्पिरीट कितलो व्हरतो, तांचो संतोशो स्पिरीट तांचे थंय सडटा. आनी ही वपार सांगता की एंटरींग इन टू द जॉय ऑफ द मास्टर, एंटरींग इन टू द जॉय ऑफ युअर मास्टर. ये तुज्या धन्याच्या संतोशांत तूं वांटेली जा म्हूण सांगता. ही वपार सांगता, ये वपारीन घडी घडी सांगता, तूं ये तुज्या धन्याच्या संतोशांत वांटेली जा म्हूण. सेवाकाक धन्याच्या संतोशांत, धनी कितें संतोश भोगता त्या संतोशांत वांटेली जा म्हूण. तुज्या धन्याच्या संतोशांत तूं वांटेली जा. अत्मीक संतोश उगडटा पयल्या सेवाखातीं पळया, पयल्या दोगां सेवाखातीं अत्मीक संतोश उगडटा, पयल्या तांचे थंय उमाळटा, उगडटा आनी उमाळटा पयल्या 2 सेवाखातीं. ते सेवाक 5 तालेंतां आनी 2 तालेंतांनी ते कॉपरेट करता. आपणा मेळ्ळी 5 तालेंतां, 2 तालेंतांनी ते कॉपरेट करता. 1 तालेंत म्हळ्यार कितलें गी म्हूण आतांच्या काळार 15 तावन 20 वर्सांची मजुरी, 15 एका दिसाची मजुरी आपली कितली, ती एका दिसाची एका म्हयन्याची न्ही, 15 या 20 वर्सांची मजुरी म्हणून बरयणार सांगतात, पंडीत सांगतात. देखून मग ते 15 वर्सांचो 15-20 वर्सांचो सांबाळ. देखून हांवें म्हज्या चिंतपा प्रमाणे 20 वर्सांचो सांबाळ म्हूण लेखा धरयेत. 20 वर्सांचो काल एक हांगा प्रायमरी टिचर आयिल्ली आनी ती म्हणाली म्हाका 70,000 सांबाळ मेळटा फादर, पूण ताका हाका बांदताना उराना म्हणून म्हणटाली. ते म्हजे पयशे उराना कितें ती सांगला आमी कितलो सांबाळ मेळटा म्हणून. हांव प्रायमरी टिचर म्हाका 70,000 मेळटा म्हणली. 70,000 जाल्यार कितलो जालो? 20 वर्सांक कितलो जालो लेख करात तुमी. एका वर्साक तिका मेळचो सांबाळ कितलो घेवन पळया. एका वर्साक तिका मेळचो सांबाळ आनी 8 वर्सांक तिका मेळचो सांबाळ कितलो घेवन पळया.
आनी तिका 20 वर्सां मेळचो सांबाळ 70,000 सांबाळ जालो जाल्यार तिका मेळचो ओट्टूक सांबाळ देखून एका वर्साक तिका 20 वर्सांक तिका 1,68 लाख मेळटात 1,68 मेळटा तिका सांबाळ देखून 2 थाल्यांत आसल्ल्यांक एका वर्सा कितलो जाता एका 2 थाल्यांत मेळ्ळ्याक 1 थाल्यांत म्हळ्यार सांगल्यार 1 थाल्यांत म्हळ्यार 1,68,000 त्या टिचेरचो सांबाळ 1 थाल्यांत म्हळ्यार एका थाल्यांता प्रकार तिचो सांबाळ तिका देवान 1 थाल्यांत दिला म्हळ्यार आतां 70,000 20 वर्सांची सांगाता गलो जालो त्यो सांबाळ 1,68 लाख जाता तिचे 20 वर्सांची तिची फोड 1 थाल्यांत लेखन धरल्या 2 थाल्यांत मेळ्ळ्याक हिच्या सांबाळा प्रकार व्हडल्या मॅनेजराची आनी न्यू हेडमास्टराची आनी कोणानी सिंपल टिचरीची 70,000 आसले तितले जातात 1,68 जाता 2 थाल्यांत म्हळ्यार कितलो 20 वर्सांची फोड एक तितल्या 20 वर्स सांबाळ एका दिसा दिजे एकूच पटेन दिजे ते म्हळ्यार 3,30,6 लाख जातात 5 थाल्यांत म्हळ्यार 8,68 लाख 8,68 लाख 8,60,8 लाख रुपये जातात ती कशें मॅथ्साचे हातूंत कॅल्कुलेट करून तुमी पळयल्यार तितली जातात देखून ते थाल्यांत हेरांक दिवन ते सडयतात वेव्हाराक घालतात ते 2 जाण पयलेचे 2 जाण 5 मेळ्ळे ताका मेळ्ळो दुडू तो करोडा घालता तो 8 लाख आनी उरले पयशे ते उपरा घालता आनी दुसरो थाल्यांत मेळ्ळो 3 करोडांचे आनी ताका मेळ्ळो सांबाळ थंय तो वेव्हाराक घालता आनी ते वेव्हाराक घालून ट्रेडींग करून ते सडयतात पयशे सडयतात अत्मीक नियमा प्रकार स्पिरीट सडटा स्पिरीट दिल्ल्या तितलो सड जाता म्हजे थंय सड जाता ताचे थंय सड जाता पूण संवसारीक नियम पाळल्यार तशें जायना संवसारीक नियम पाळल्यार तशें जायना हांव हेरांक म्हजे पयशे दिले जाल्यार म्हजे कडेन आसनात म्हजे कडेन आतां 5 लाख आहा जाल्यार हांवें ते 5 लाख आनी हेरांक दिले जाल्यार म्हजे कडेन कांय आसना ताचे कडेन पयशे अत्मीक देणें तशें न्ही अत्मीक स्पिरीट तसो न्ही अत्मीक स्पिरीट ताका दिल्ल्या तक्षण म्हजे थंय वाडटा आनी एकल्यान दिवं तें अत्मीक स्पिरीट तशें काम करता दिल्ल्यांत म्हजे थंय चड जाता ताचे थंय चड जाता दैहीक रितीन आसलें हेरांक दिल्यार तांकां आसना पूण अत्मीक नियमा प्रकार स्पिरीट इल्ल्यांक चडान चड वाडत येता तो इल्लो सडटा न्ही बागा डब्बल जाता एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ म्हणटा एक्सपोनेन्शियल आमी भुरग्यांक शिकयता मॅथ्स 10th एक चॅप्टर एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ म्हळ्यार कितें गे ते सोडो डबल जावन येता देखून 2 थाल्यांत आसलो सडीत 2 खण येता आनी 5 थाल्यांत सडीत 5 घेता फाटी आयिल्लो दनयाक फाटी आयिल्लो दनी आतां फाटी आयिल्लो दनी हे नियमां तांकां बरें कळिता फाटी आयिल्ल्या दनयाक ही नियमां बरीं कळितात दिल्ल्या क्षण चड जाता म्हणून देखून तो दिता तांचे थंय डबल जाता देखून ही 2 साकरांक तो सांगता तो दुडू चड जाला म्हूण ते साकर येवन ताका सांगतात ते साकरांनी दुडू तुवें म्हाका 5 दिल्लीं हांवें 10 केल्यांत 2 दिल्लीं 4 केल्यांत म्हणटाना ताचे करोड बटे करोड जाता ताका 8 करोड दिल्लो तो 8 करोड प्लस दिल्लो 16 करोड प्लस करता 3 करोड दिल्लो तो 100 करोड प्लस करता देखून ते विश्वास्यानी देखून तक्षण तो म्हणटा तुमी विश्वास्यानी बरें साको देखून तुमी बरे विश्वासी आनी बरे साकर केदाळे एक मनीस विश्वासी आनी बरो आसा गे बरो आनी विश्वासी साकरा कडेन केदाळे सडटा वाडत येता बरो आनी विश्वासी साकर कित्याक तांचे 5 थाल्यांत आसल्ल्यांनी 10 सडीत 5 केली 2 थाल्यांत आसल्ल्यांनी सडीत केली कित्याक म्हळ्यार ते विश्वासी ते बरे आनी विश्वासी ते फातेनीचे आनी बरे आनी फातेन बरो मनीस जायचे ताचे काडीच जिणी बरी जायचे आनी तो विश्वासी जायचे फातेनेसो जायचे तशें तुमचें जेजू म्हणटा तशें तुमचो उजवाड हेरां मुखार प्रकाश उंत आसूं दी आनी हेर तुमचीं बरीं कामां पळोवन दीत आनी देवाक महिमा आनी अर्गां दिवन दीत माथेवच्या वंजेलांत 5 अध्याय 6 श्लोक ते कित्याक अशें करतात म्हणून म्हणल्या वेळार देवाचें बरेंपण साकार दितेल्या थंय प्रकाश वचून दी कित्याक म्हळ्यार देवाचें बरेंपण साकार दितात तांचे थंय देवाचो उजवाड प्रकाश दिता देवाची देणी उर्तीन जातात ते दोगी साकर धन्याचें बरेंपण पळयतात आनी ते धन्याचें बरेंपण पळयतात हांवें चिंतचें ते कशें तितले डबल पयशे आतां आमी बँकांत घालता ते कुडले डबल जायना तक्षण डबल जायना
ते डबल थोड्याक लॉस जाता बिजनसा पयशाक लॉस कशे ते डबल अशें जाले गी म्हणून 1 करोड घाले 2 करोड जाले 2 करोड घाले तशें कशें जाले गी म्हणून कशें डबल जाले 5 जाले 10 कशें जाले गी म्हणचे कित्याक म्हळ्यार त्या धन्याच्या साकोर धन्याचें बरेंपण धन्याचें विश्वासीपण पळयतात आनी ते अनुकरण करता आमी बरो जायचे आमी विश्वासी जायचे तेजो मात म्हाका गळसूंक जाता म्हूण ते पळयतात आनी ते हेरांक दितात अनुकरण करतात धन्यान आमकां दिलें आमी हेरांक दिया म्हणटा दितात वयवाटा घालतात आनी आतां ते धन्याचे संतोशांत भागीदार जातात धन्य म्हणटा ये बरें आनी विश्वासी जाकरे येया म्हज्या संतोशांत भागीदार जाता आमकां म्हणत की आमी म्हणून आमकां मेळात की म्हण हांवें चिंतचें बरें आनी विश्वासी साकरा ये म्हज्या संतोशांत भागीदार जा म्हणचे भाग म्हाका मेळात की म्हूण आमी हर एकल्यानी आयतारा बरें आनी विश्वासी साकरा बरें आनी ये म्हज्या संतोशांत भागीदार म्हणचे आमकां आयकूंक मेळात की बरें आनी विश्वासी साकरा म्हणचे भाग आमकां मेळात की म्हूण निमाणो सेवाक पळया निमाणो सेवाक कित्याक ते धर्नीपंदा वस्तून धर्नी भितर तो वस्तून पुरून दवरता कित्याक तो पुरून दवरता तो निमाणो सेवाक सांगता पळय ताची उतरां पळया तो धन्याक इन्सल्ट करता तो धन्याक राग हाडून उलयता इन्सल्ट करता तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणां तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणां म्हणटा तुवें वंप नासल्या कडेन तूं लुंवताय आनी तूं आसडूं नासल्या कडेन तूं आरयताय तूं वंपक नासले कडेन तूं लुंवताय आसडूंक नासल्या कडेन आरयताय ताका तो सोर म्हणून लेखता तो सोर आसडूं म्हळ्यार हांवें खंय हांव वंपूंक ना हांवें वंप नासल्या कडेन वचून हेरांनी वंपले हांव खातर नाडटा हांवें खंय घालूं ना हेरांचे सोर नाडटा हांवें आसडूं ना हेरांनी आसुडल्या वचून आरोवन हांव म्हजे कडेन गोडावनान भरता सोर न्ही तो सोर मोस करचो अन्याय करचो सोर म्हूण लेखता तो त्या पासत हांवें भियान तूं असलो इन्सल्ट करता तूं आसडूं नासल्या कडचो तूं सोर देखून तूं कठीण तूं सोर तूं एक कठीण मनीस तूं अन्नाडी म्हूण म्हाका गोत्ता आसा तूं वंचाक मोसगार म्हूण गोत्ता देखून तुज्या भियान हांवें धनी भितर तें थाल्यान पुरून दवरलें तुजे वेव्हार नाका धन्याचें कसलें पिंतूर हाच्या मोती भितर आनी घालां पळया धन्याचें कसलें पिंतूर पळया देखून एकलो पंडीत सांगता एकलो मिस्तारी मनीस ताचो सरमांव तुमी आयकल्यार कळटा ह्या मनशान ह्या तिसऱ्या सेवकान तिसऱ्या साकरान ताच्या मतीन धन्याचें खंयच्या भितर घालां पळय तो तिसरो मनीस बरो म्हणटा तो पयलेच्यो 2 बरे न्ही म्हणटा हो तिसरो करेक्ट मनीस म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ताचो धनी एक लुडकार ताचो धनी एक वंचाक तो लुडकार ताणें लायनातले कडेन दुसऱ्यांनी लायिल्ल्यान ताणें लोन म्हळ्यार दुसऱ्यांनी इन्वेस्ट केलां आनी पारलां अन्याय कर मोस करन लुटलां करप्शन केलां खापाटी तो वंचका तो मोसाकार तो लुडकार तो सोर तो म्हूण मोगाच्यानो दुसऱ्यांची 3 एकरे आस्त भितर घालून आपणाच्या बायलेचेर अर्जी घालून ती आपणाची म्हूण सांगून फॉल्स डॉक्युमेंट कितें रेकॉर्ड्स करन खापाटी जावन दुबळ्यांची गत आदारनातल्यांची इल्ली सगळी करून पोट भरतेल्यांक थंय भायर घालून तांच्या जाग्यार भायर घालून आनी व्हड एक त्या जाग्यार बिल्ड ताका लुटून त्या फोर्जरी डॉक्युमेंट करून त्या आपणाचो जागो म्हूण कोर्टान केस घालून हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट घालून तांकां वचनातल्या बरी करून त्या दुबळ्यांनी तांणी मार्गार पडोवन तांची जिणी पिड्ड्यार जावन तांकां दिल्ल्यो दोशी तांकां दिल्ले हांगा पुलीस स्टेशन जेल तें हें म्हणून खांगाल जावन तांकां भायर घालून तांकां निर्पोळ करून तांची गत पिड्ड्यार करून तांच्या जाग्यार व्हडलो बंगलो व्हडली बिल्डींग बांदून ती लोकांक करोडांनी हेरांक विकून आनी त्या करोडाच्या बिल्डिंगांत हेरांनी रावून आनी तो दूख घालून देव पळयतलो देव आसा जिवन देव आसा हात मारल्या जाग्यार दुसऱ्यांनी रावल्यात आनी दुसरीन थोडी आमकां मेळटा त्या बिल्डिंगांत आसली आतांय आनी ती रडटात आमकां ह्या घरांत समाधान हांगा आयल्या उपरांत आमकां समाधान ना एका दिसाचो सूख ना हांगा आयल्या उपरांत भायर गेलो आमी सोमा आसा कित्याक म्हळ्यार तांची दुखाची गरज आनी थंय ती रगत वंकल्या बरी कश्टान ती रगत तांच्यान पडलां तांदूं त्या भुमीर तांकां भायर घालून तूं व्हडलो बांदून जाता गी तुका जेवण करूं जाता गी आनी तें घर तुवें कोणी कसो केल्लो जागो पळयनासतना सोयार मेळटा इतले दिवन तितले दिवन तुवें खाणून ते रावल्या वेळार तांचें दूख थंय आसा
तांचें दूख आसा, तांचे कस्ती आसात. तुजो दुडू म्हाका नाका, कुटुंबाचो दुडू म्हाका नाका, तो शाप, तो शिराप आमकां नाका. देखून थोडे फावटी इतली वाट दिता तितली वाट दिता, हांव पॉलिसी करा, तांतू पॉलिसी करा, तांतू घाला, हांतू घाला, जायतो लोक आशयान तांतू घालो, तो दुसऱ्यांचो लुटलो पयसो तो थोड्यांत. तांतू घाला, हांतू घाला, पॉलिसी करा म्हणून पॉलिसीन काणयली. कितलीं जाणां आज मार्गार पडल्यात, कितलीं जाणां आज कश्टातात. तांतू पयशे घालून न्हवऱ्यान जोडून कश्टांनी वावटीन केल्ले हांगा तांच्या घरच्यांनी ते पयशे हातूंत घालना, कोणा घालना, भारी आशेन दुडू लुटू मनशाच्या रितीन पळोवन तितली वाड इतली वाड दिता म्हणून तांचो शिराप त्या कश्टांच्या दुखाचो पयसो. देखून थंयल्यान हांव तुजे पयशे म्हाका नाकात, पुरून दवरले, धर तुजे पयशे, तुवें तांचो परत लुटलो पयसो म्हाका दिनाका. देखून तुज्या वेव्हारांत हांव कांय नाका, धर तुजें. तूं तो कठीण मनीस, तूं लायनातले कडेन तूं लुवताय, तूं आसुडनातल्या कडेन तूं आरयताय, तुजें म्हाका दुडू नाका म्हणून, तुज्या बदलाक हांव वसत रावता म्हणून ताजे फाटीं दिल्लो ते न्याय नितीचो मनीस, तो रायचियस पर्सन, न्याय नितीचो मनीस तो म्हणून थोडे सांगतात. आमी आनीक रितीन पळयल्यार, आनीक रितीन आमी पळया, ही एक रीत पळोवची, तो तिसरो साकर बरो न्हू, आनी तिसरो साकर तिके सारको न्हय म्हणून आनीक रितीन पळयल्यार, आनीक रितीन पळया, तो धनी तो वायट मनीस जाल्लो जाल्यार, खोटो मनीस जाल्ले जाल्यार ह्या मनशांक एकल्याक 8,68,00,000 दितोगी, आनी एकल्याक 3,36,000 दितोगी. एक ताका 5 ताले येता, हाका 2 ताले येता, आनी एकल्याक 1 ताल्यांत 1,68,00,000 दितोगी. त्या काळार तो उदारी, तो मोवाळी, तो दयाळी, तो विश्वासी, तो पातयेनेचो, तो बिरमोतेचो सागोर जाल्ल्यांत ताणें येवन ताका वायबाटाक घालें. तो धनी बरो. धन्या विशीं तांचें भितरू ह्या तिसऱ्या मनशाच्या मतींत सारकें नातिल्लें, सूख चिंताप ताणें ताच्या तकलेंत दवरलें. देखून तो दिल्ल्या कडेन दिल्ली देणी पात्रा भितर हांव ते भितर फोन दवरता. देखून देवाचें काळीज, देवाचें पिंतूर आमच्या थंय सारकें आसाचें. थोडे आमच्या थंय ओलें बेंग घालतात की रेतीराणी, आमची पथकां वखोवन धरतात. तो कितलो देव कठीण, तो मोवाळी न्ही, तो दयाळी न्ही, तो विश्वासी न्ही, तो पातयेनेचो न्ही, बिरमोतेचो न्ही म्हणल्यार बरी. देखून हे रिपीट करा, हे रिपीट करा, ते रिपीट करा, हे रिपीट करा, इतले फावटी रिपीट करा, तितले फावटी रिपीट करा म्हण रेतीराणी. आनी ते रिपीट करता सांगल्यार कोणें सांगल्यार रिपीट करचें हें परा, ते वाजबेगी मनीस सारले आसतना तांचेर कठीण राग हांकां. रिपीट करा, रिपीट करा, रिपीट करा म्हणून. आतां देवाच्या मोगान रिपीट करा आमी म्हणून. आमी मस्तपटी म्हाकाय बायाटे जाय जाल्यार देवाचें उतार करून देवाच्या मोगान म्हजें बोट घट जायचें, म्हजें पोट दूख वसाचें, म्हजी फाट दूख वसाचें म्हण देवाचें उतार रिपीट करचें. देवा महिमा दिवंक, हेरांक बरें करूंक, हेरांक ते संतोश हाडूंक रिपीट करा. आमी एक रिपीट करचें, देवाचें उतार रिपीट करचें कांतार म्हणा. हांव भुरगीं बाळा आयिल्ल्या वेळार बेजाराय आसल्या वेळार तें कांतार कणून ते रिपीट करता आमी, देवाचें उतार रिपीट करता आमी करता न्हू. पूण गूण जायचे, गूण जाता इरादो पळय, ताचो इरादो पळय, आमचो पळय. आमचो इरादो हेरांच्या जिणेंत संतोश हाडूं, आमचो इरादो देवा महिमा दिवं म्हणून. पिडा गूण जाता, करता अजाप जाता, महिमा जाता अजाप, लोकां बनावचे देवाचें उतार यूज करियेत की. देव आमी तिसऱ्या साकरा बरी जाता न्ही गी, तिसऱ्या साकरा बरी देवाचें पिंतूर पळया, देवाक महिमा दिवंक आमकां आपयलां. देखून धन्या विशीं ताचें पिंतूर आमच्या मतीन सारकें आसाचें. देव दयाळी, तो दयाळी, तो काकुळदार, तो मोवाळी, तो बिरमोतेचो सागोर, हें चिंत मतीन दवरून आमी देवाचें उतार हेरांक दिचें. तो दयाळी. देखून देव बिरमोतेचो सागोर, ताचो कठीण न्ही तो, 50 फावटी रिपीट केल्यार मात तो गूण करता म्हणलें न्ही. देव काकुळतेचो सागोर, बिरमोतेचो सागोर, ताची काकुळत मागायचें. जेजू म्हणटा तो पब्लिकान देवळांत तो मुखार आयलो आनी देवा मुखार कितें म्हणलो, तो फातकी कितें म्हणलो, फातकी देवळाक आयलो आनी तो सुंकागारी देवळाक आयलो आनी तो फरिजेव आयलो. फरिजेव म्हणलो हांव उपास करता, हांव तें करता, हांव दिसा 3 फावटी म्हणटा, देवाचें उतार इतले फावटी म्हणटा, उपास करता, हांव तुजी नियमां पाळटा आनी तूं दिताय म्हाका. तुवें बेश्टें दिवं ना, हांवें म्हणल्यान दिलां, दिसान 3 फावटी म्हळां, हांव म्हणलां देखून तूं दिताय. म्हजी पिडा गूण करूंक तासो तूं, तुका दुसऱ्यांक कांय खा म्हणा, तितल्यान पिडा गूण करचें मात्र, आनी म्हाका पयशे दिवचो तें म्हणून.
तुवें तितलें कर, हांव इतलें केल्यार तुवें दिलां म्हणटा संभावणे. देखून म्हजेर आसा तें, तुजेर न्ही. हांवें ती सांगता बटी म्हणल्यान ता देखून हांव रिपीट करतां. तशें सांगता देखून आनी एकलो पळया, सोमी हांव फातकी म्हजी खाकुट कर म्हण जेजू म्हणलो, काळजा मनान तो संतोश भरून कुरपा भरून घरा गेलो म्हूण. देखून आमी थंय देंवतां, हांगा देंवतां, थंय देंवतां, थंय आयल्यात, हांगा आयल्यात, थंय आयल्यात, थंय रे तरी हांगा येता. आनी आमी संपादनाय कलें संपादन आमच्या मोगाच्यान कलें संपादन करता आमी. खंय संपादन येता आनी ते आमकां दोवंकू गरजा. हांगा जावना आनी कडेन दोवंक, आनी कडेन दोवंक. आनी अशें दोवंत भोंवतणी आसा आमी जेजू फाटल्यान गुवानाव, जेजू भोंवतणी गुवानाव. आमी हांच्या फाटल्यान गुंताव, हांच्या फाटल्यान जेजूक सरचें लागीं आयल्या वंगी, जेजू तें लागीं आयल्या वंगी. खंय हावसफूल आहा तें नोंदा, ओ तें हावसफूल खंय आहा रेतीर, हावसफूल खंय तितलो म्हूण. जेजू म्हाका मेळटा गे, जेजू हांव लागीं आयलां गे, जेजूक महिमा दिवंक हांव येता गे. हें म्हजें बिडक बिजार काडून येता. ती पिडा ही पिडा म्हजे बिडक बिजार, म्हजे राटोळी, ती विजा ही विजा, तो सांबाळ, हें प्रमोशन, हें थंय गेल्यार मेळटा म्हूण थंय देंवता. थंय खाल्याक आमी येता. जेजूक महिमा दिवंक येता वंगी, जेजू करादान करूंक येता वंगी. जेजू करादान आमी जेजूक आमच्या काळजा भितर काळजा मनान नियाळ्ळा वेळार तेल आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमी जेजूक भेटता आनी जेजूची महिमा भोगता. त्यो देडयो पळया सोदून गेल्यो, तेल हाडूंक गेलो, वरयता तेन्ना तेल हाडूंक गेल्यो. देखून देंवतात तेल हाडूंक, थंय मेळटा, हांगा मेळटा, हांगा मेळटा, थंय देंवतात. जेजू घरा येताना येवनात, गरची नात. त्यो थंय देंवल्यात, थंय हावसफूल खंय, थंय रेतीर खंय हावसफूल खंय, ही रेतीर हावसफूल, ती रेतीर हावसफूल हाडे देंवता आमी. आनी आमची जिणी खाली करून येता. आमच्या जिण्यान भरतावंक गे आमी कितें गी हावसफूल जाल्ली गा. एकली आंटी दोगां बबणींची भुरगीं आसात. ही व्हडली भयण थंय हावसफूल जाल्ल्या कडेन हांगा हावसफूल खंय, थंय नंबर तितलें गे, हांगा हावसफूल हाडे. हावसफूल म्हणून आतां हावसफूल रेट्रीट म्हणून सुरू जाला आतां. हावसफूल आसल्या कडेन देंवचें. वय तशें हावसफूल. एक आस्मिताय म्हणलें पिक्चर आलें, सगळें म्हणटा हावसफूल आस्मिताय हावसफूल म्हणून. आतां पिक्चर मात हावसफूल न्ही, आतां रेतीर हावसफूल सुरू जाल्यात. हावसफूल खंय सगळीं उलयता हावसफूल म्हणून. हावसफूल आसल्यार देंवचें. जेजू येताना तेल हाडूंक गेल्यात, हांगा ताका वरेत मेळना, बागेल धांपलां, उक्तें करूंक हांकां जायना, दिवे नात. तो देव ताका वरेता पळोवंक उजवाड. ताचे मुखार म्हणल्यार हांवें पळोवंक, म्हज्या मुखार ताणें पळोवंक, म्हजो दिवो पेटोवंक जाय जाल्ल्यान तेल म्हळ्यार तीं बरीं कामां. तो नियाळ हांवें घरा बसून मागणें कर, मागण्याचें सकत तें तेल, मागणें कर सकत जोडून कोणाचें म्हज्या इतल्याक, म्हजें ध्यान, म्हजें मागणें, म्हजें पर्सनल प्रेयर. आनी हांवें केल्लीं हेरांक केल्लीं बरीं कामां. तें तेल तें म्हजें थंय नासतना तेचें वरेताचें मुखार म्हळ्यार हांवें पळोवचें भितर ताका म्हजें म्हळें दिसना. कित्याक म्हळ्यार तें दिवो ना. दिवो पेटल्यार म्हाका ताचें मुखार म्हळ्यार ताका म्हज्या मुखार म्हळ्यार दिसता. देखून तो दिवो म्हजे कडेन नासतना कशें पळोवचें हांवें. देखून दिल्लें हें देवाचें पिंतूर आमी सारक्या तरान आमच्या थंय दवरकणेचें. देवाचें पिंतूर तो दयाळी, तो मोगाळी, तो विश्वासी, तो बिरमो सगोर, तें म्हजें थंय देवाचें पिंतूर आसलें. धन्या विशीं ताचें पिंतूर सारकें ना देखून तो दिल्लें देणी धरणीच्या पोंदा पूर्ण दवरता. चिंता धरण्याचें पोंदा तेंत चिंता तो. हांव धरणी पोंदा पूर्ण दवरचें चिंता सुवाय वय देवाक महिमा दिवंक तो चिंतिना. देखून ते फाटीन दिवंक तो चिंता. आसल्या बरीत हांव फाटीन दिता, म्हाका कितें गरजें म्हणून. स्पिरिताचे नियम जावन येता यूज इट ऑर यू लूज इट म्हणून. देखून ताणें यूज करिना तो तिसरो सेवाक लूज इट जाता, तो वगडयता. तो मोगाच्यान तो स्पिरीट आमी हेरांक दिल्यार तो सडटा. वय तो पूर्ण दवरल्यार तो उणो जाता, पुंजयल्यार तो उणो जाता. एक ताल्यांत तो वगडयता. एक ताल्यांत दिल्लो तें तो लॉस्ट इट तो वगडयता. देखून धनी तें फाटींग घेता आनी नश्टी आनी आळश्या साकराक हांव तें फाटींग घेता. नश्टी आनी आळशी साकराक तें दिना, तो ताचे हांव फाटींग घेता आनी बऱ्या आनी विश्वासी साकराक तें दिता. आत्मीक नियमांत थोडीं वाडटात आनी तीं समृद्धी जातात, तीं वाडटात सडटात. आत्मीक नियमांत थोडीं मनशां व्यक्ती तीं आत्मीक जिणेंत वाडटात सडटात आनी समृद्धी जातात. आत्मीक जिणेंत थोडीं पडटात आनी दोशी भोगतात. कित्याक ताणें दिल्लें ताणें पुंजयल्लें खाराण. तांणी त्या पुंजयल्ल्यांत पुंजयल्ल्यान कित्याक पुंजयल्लें तांणी खाराण तांकां खाराण. देखून ती लिपतात, ती लिपोवन दवरतात. ती लिपोवन दवरल्यात. देखून आदाम आनी एवेन पाताळ केल्ल्या वेळार देव तांकां मेळोवंक येता आनी ती लिपलीं.
कित्याक लिपलीं तांकां बेन दिसलें देवाचें बेन दिसलें तांकां कित्याक फाताक देवाचें रुपणें फाताक देवाचें रुपणें आमकां विंगड करता देवाचें रुपणें आमकां विद्रूप करता देवाचें नीज रुपणें आमी बगिनाशें देवाचें नीज रुपणें आमच्या मतीन काळजा मनान घालनाशें फाताक आड करता देखून केदाळ फाताक आसा गे देवाचें पिंतूर आमकां मेळना पयलींच्या सांगता तीं इश्टां घात आसलीं आदाम येवेक आनी देवाक इश्टां घात आसलीं तीं देवा लागीं आनी ताणें फाताक केल्या वेळार देव तांकां येताना देवा तावन ती लिपली म्हळ्यार लिपू बें आमकां लिपेशें करता तांकां बेन दिसलें बें खंय तावन आयलें फातका तावन बें आयलें बें तावन लिपोवचें आमकां लिपयशें करता कित्याक बें लिपयशें करता देव आतां मोगाळणी तो दयाळणी तो बिरमो त्यो सगळो न्ही तो कठीण तें दाखयता तें प्रतिनिधिता वो तिसरो सेवाक तो पूर्ण दवरिल्लो साकोर देखून दनी ताका इन्सल्ट करता सूख पिक्चर ताका दनयाक ताणें इन्सल्ट केलें ताका दनयाचें सूख पिक्चर ताणें दाखयलें दनया मुखार तूं कठीण मनीस तूं वंपी नासले कडेन लुंगताय तूं आंसुडू नासले कडेन आरयताय म्हूण ताका दुखयलो तूं सोर म्हळें देखून दनी त्या विशयान ताच्या पर्सनल एटॅक केल्या वेळार तो आर्ग्यू करिना खंय पर्सनल एटॅक करतना आमी आर्ग्यू करूं नजो तो कठीण देखून तसो दुडू हांवें खाली गेलो वयवाटाक घालून लाभ काडूं ना म्हणटा करून दाखोवन देखून तो कठीण मनीस जाल्यार तो इन्वेस्टमेंटाक गलजालो ताणें तो कठीण मनीस न्ही देखून ताणें इन्वेस्टमेंट गलजालो आनी वयवाटाक गलजालो लाभ करून प्रॉफीट करून ताका दाडी जालो कित्याक तो कठीण मनीस ताका प्रॉफीट करनासलो तो सोडिना म्हणून गलजालो कित्याक ताणें घालो ना स्पिरीट आसल्या लागीं चड स्पिरीट दितात चडटा येरांक दितात देखून देव ताणें तो दयाळ मोगाळ सर्गींचो तो धनी तसो स्पिरीट आमकां हेरांक सगळ्यांक दिता तो नातिल्ल्या लागीं इल्लो आसुल्लोय काडून व्हरतात कित्याक म्हळ्यार दे आर सो युजलेस ते कितल्यान सांगल्यार आयकनात दे आर आवट ऑफ द गेम ते गेमांत येवंक वो गेम आमचो त्या गेमान नात ते त्या मिसांव कामान ते नात तांकां बैल्या खळोकांत उडयतात थंय रडणें आनी दांत किर्लोनी काल्या तांचे फेट तांचे हाण्याबार पळोवन यो आमकां दिल्लें आमी ओगडायलें न्ही आमकां दिल्लें आमी लिपयलें न्ही थांतू घालून बुडयलें न्ही आमचें देवान दिल्लें देणें आमकां येरांक दाया दाखोवंक येरांक मोग करूंक येरांक गरजेवंतां पावोवंक दिल्लीं देणी पुरा स्पिरीट आमी वगडयलो न्ही म्हणलें न्ही तें रडणें आनी तांकां खाळोक उजवाड म्हणलो ना आतां येरांक बरें केलें मदर तेरेसा मरता म्हणसर उजवाड आनी थोड्यांक काळोख तांचे फेट हाण्याबारा पळोवन ती रडटात देखून आमी त्या रडण्याक आमी वळख जावन नजो निमाणें रडणें हांवें दिल्ल्यो सुरसुरे रिग्रेट्स क्रमेन पश्चाताप पावचे रडचें रिग्रेट्स कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लो स्पिरीट येरांक दिवना तो सोडोवना म्हजे थंय सोडोवना हेरा थंय सोडोवना तो उल्हास देवाच्या संतोशान वांटयली ना म्हणल्यार रडणें हांवें दिल्लें म्हाका वगडयलें न्ही म्हणल्यार रडलें हांवें बरें वयवाटाक घालूं ना म्हणल्यार रडलें तो देखून क्रमेन पश्चाताप आनी रिग्रेट चड जातात धनी नॉन सेन्स सोंसिना नॉन सेन्स हें दिल्लें तुवें लिपोवन दवरलें खाल्याक हें नॉन सेन्स देव सोंसिना दुरसोनें देव लेखिना तो ताका अवकाश दिना धनी ताच्या संतोशांत भागीदार जावंक आपयता ये म्हज्या संतोशान भागीदार जाया म्हणून सर्गी सस्नाचें जिवीत मात न्ही म्हण सर्ग म्हळ्यार आमी चिंता सस्नाचें जिवीत मात न्ही सर्ग म्हळ्यार हर एका दिसा संतोश आमकां थोडे फावटी संतोश जाता कोणी बरो व्यक्ती आयलो आमचे लागीं उलयलो बरे गरजो आसोवन खेळोवन पाचार जालो मस्त संतोश जालो एक 15 मिसां गांवांत आयलो आमच्या सांगता बसलो आनी थंय जाल्ली गणितां पुरा सांगलो बारीक खुशी जाली पोर आमचो फादर रॉय सांगना आयलो आनी तो येवन तेचे इटे तूं तांच्या जाल्लें पुरा ती गणितां मिसांव गांवांत जाल्लीं टर्कींत भुंयकाम जाल्ली त्या भुंयकाम जाताना कशें ते न्हिदून आसले भुंयकाम जाताना भियोन कशें ते भायर आयले आनी हेरांक कशें तांणी कशें तांणी हेरांक हेल्प दिलें मजत कशी दिली हेरांक कशी कुमोग केली त्या बिल्डिंगांत हांव ते कशें भायर आयले आनी हेरांक तांणी कशी बरें तांणी केलें गे म्हणून तो सांगताना मस्त संतोश जालो हांवें हर एक दीस तो संतोश हर एक मुखार हांवें चिंतलो त्यो संतोशाचो वेळगडी चिंची हर एक दीस सर्गार आसा तो दीस हर एक दिसा
हर एक दिसा देखून देवाचें पिंतूर पाथाक उलटें करता. तो कठीण, तो दया नातुल्लो, तो बिरमोत नातुल्लो म्हणून पाथाक आमकां देवाचें पिंतूर दिता. तें पिंतूर आमी आमच्या मोतीन घालून जेजून बापाचें, जेजूचें पिंतूर, पवित्रात्म्याचें पिंतूर, दयाळ, मोगाळ, माजातदार, बुजोनदार तें आमच्या मतीन घाल्यार आमी ताचे ब्रीत जाता. आमकां दया दिल्या ती हेरांक दाखोवंक. कोलोसेकरांत बरयल्या पात्र म्हाका 4 अध्याय 5 श्लोक केदाळे मोगासो. हेरा लागीं कशें चलताय ताची सत्राय घे म्हणटा सांत पावल. हेरा लागीं तुमी कशें चलतात सत्राय घेया. हर एक अवकाश तुमकां दिला तो क्रिस्ताची वळख दिवंक गळसी या म्हणून. क्रिस्ताची बरी खबर, क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक. म्हजे लागीं मस्त हांवें जण आयल्या वेळार क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण गे मनिसारचे. क्रिस्तांव म्हळ्यार सर्गायेचे मनीस, सर्गाय येतले म्हणून ती जाप म्हाका तितले पसंद जायना. क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्ताचे वळख दिवचे, क्रिस्ताचे वळख दिवचे, क्रिस्ताच्यो साक्षी. क्रिस्ताची वळख दिवचें म्हळ्यार म्हाका वरतो संतोश. भुरग्यांनी खेदाळाय क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्ताची वळख दितले मनीस म्हणून सांगल्यार तांकां एक चॉकलेट दिल्या स्वयं फाटीन धाडिना. कोणें म्हाका चॉकलेट दिल्यार दवरची, आमी कांय ना तीन भुरग्यांनी दिवं. हें क्वेश्चनां जाप दिल्या मात नातल्यार ती नांव. तांणी खरें सारकी क्रिस्ताची वळख दिवचें म्हळ्यार हांव भितर वचून हाडना तांकां चॉकलेटां दिता. देखून एका भुरग्यान म्हळ्यार तें आयकून दुसऱ्या विचारता. भुरगें आयकून जाप दितात क्रिस्तांव वळख दिवचें, क्रिस्तांव वळख दिवचें, क्रिस्ताची वळख दिवचें म्हणून. देखून कोलोसेकरांत 4:5 हेरांक तुमकां हर एक अवकाश दिला, समस्त अवकाश दिलात क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक. ती दिल्याय गी. हांव रिवॉर्ड दितां तुमकां, हांव रिवॉर्ड दितां, हांव इनाम दितां, हांव अवकाश दितां, ते गळसिल्यार इनामी दिता म्हणटा देव. देखून आमी तयार आसाचे, रेडिनेस जेजू परत्यान येताना आमी रेडी आसाचे. आमी मतींत रेडी आसांगी जेजून येता म्हणल्याचेर आमकां जाग माग आसा गी हांव रेडी आहा गी. रेडिनेस म्हळ्यार कालें जेजू येता म्हणल्यार चिंता म्हज्या मतींत आसाचें तें रेडी. जेजू येना म्हळ्यार कले रेडी. जेजू रेडी येता, जेजू येता म्हणून म्हज्या मतींत जाल्यार हांव रेडी. देखून तूं रेडी आसा जाल्यार जेजू येता म्हणली समजून मतींत रेडी आसाचें, मतींत आसाचें. हर एक दिसा हर एक घडी जेजू येता, परतून येता, दुसऱ्या फावट येता म्हणली समजोणी आसाचें. तूं विश्वासी गी, फेथफूल गी. तुका दिल्ल्या तालेंतां, तुका ते दिल्लीं तालेंतां, तुज्या ती तालेंतां तुवें गळसिल्यार ती तालेंतां, त्या तालेंतांक तूं विश्वासी रावल्यार तूं रेडी आसाय. देखून तुका आयकूंक बऱ्या आनी विश्वासी साकरा हे म्हज्या संतोशान वांटयली जा म्हणली उतरां आयकूंक तूं तयार आसाय गी. त्या प्रमाणे जियेताय गी म्हणलें मुख्य. मुखाच्यान देवान दिल्ली देणी ताच्या महिमेक आमी गळसीचे. देवान आमकां दिल्यांत ती देणी ताच्या महिमेक गळसूंक. देखून तो तिसरो सेवाक देणें आसा ताचेर. ताणें देण्यान दिल्लें एक देणें आसा, एक तालेंतां, 1 करोडाच्या चड पयसो आहा ताचे कडेन. तो सर्ती करिना, तो वापारिना. कित्याक म्हळ्यार बावार्थना. देखून थोडे आमच्या लागीं तालेंतां आहात, देणी आसात आनी बावार्थनासतना ती कुसोवन येतात, ती नाश जावन येतात. देखून तशें आमी करूं नजो. देखून पयल्या कोरिंथ्याक बरयलें पयलें पत्र 3 अध्याय सांगता स्वार्थ जिणे वरवीं तुमकां दिल्ली देणी कुसोवंक दिवंक सोडिनाकात, विबाडूंक सोडिनाकात. ती गळसिया. आनी देव तुमकां सांगतलो बरें आनी विश्वासी साकरा ये म्हज्या संतोशान भागीदार जा म्हणलें तुमकां आयकूंक मेळोन दी म्हणटा. तें पयल्या कोरिंथ्यांक बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय तुवें आमी वाचचो टायम मेळ्ळ्यार बारी बरो. देखून काळोखांत दान किर्लोनी आमकां फाव जावचें नाका, कोणाकय नाका. ती दान किर्लोनी दिल्ली इनामां, दिल्ली देणी, दिल्लीन तालेंतां हांवें गळसी नासतना म्हणलें ती रडणें. तो काळोख, तो संतोश उजवाड ना. तें रडणें कित्याक म्हळ्यार दिलें आसोनी हांवें गळसून हाडलें म्हणलें. तशें आमकां जावचें नाका. देवान दिल्ली देणी आमी गळसिया आनी आमच्या जिणेंत अजाप करया, हेरांच्या जिणेंत अजाप करया उत्तेजन दिवन. आनी देवाच्या त्या संतोशांत, निरंतर संतोशांत आमी तातूंत भाग घेवया. आमेन.